स्वर्गदूताच्या इतिहासावेले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिप्पा राजा आनी बेर्नीस सिझरियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलों तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याजकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यायसोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालों तसले आरोप ताणें तांचेर थापूंक नात. पूण तांचे धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजोट जाली. हो जेजू मेळ्ळो पूण आतां पुनर्जिवण जाला म्हूण पावलू खात्रीन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसलेमाक वचून थंय नीट करून घेवची खोशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली नीट करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका शेजाऱ्याशी धाडिसोर बोनखणी दवरूंक हांवें फर्मायलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्या तांय. ताचो मोग उदेंत आनी अस्तंत जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलीं पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्यानू ताचे उतर आयकताल्यानू बलवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळीं तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सबाब सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर सिंहासनार बसला. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नाचतो जातोच जेजू सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुवांवचे पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय.
ताणें ताका म्हणलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जोआवचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जोआवचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय? अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतिपाल केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक मोहिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोंड. म्हजो मोग तूं करताय. नियाळाक आदार. जेजू 3 फावटी पेद्रू लागीं विचारता की तो सगल्या परस चड मोग करता जाल्यार, आनी पेद्रू म्हणटा, होय सायबा, हांव सगल्या परस तुजो चड मोग करतां. दुसरे फावटी विचारता तेन्ना तोच जबाब दिता, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां. आनी परत तिसरे फावटी जेजू प्रश्न करतोच पेद्रू काबरता आनी दुखी जाता आनी म्हणटा, सायबा, सगलें तूं जाणा. जेजू 3 फावटी ताका म्हणटा, म्हज्या शेळयांक राख. ताका ताच्या मोगाक लागून व्हडली जबाबदारी दिता. मोग आनी जबाबदारी बाराबरूच वेतात. घोव आनी बायल विस्वासीपणाची जबाबदारी घेतात. आवय बापूय भुरग्यांक बरी रीत रोवीस दिवंक जबाबदारेन वावुरतात. जेजूचो मोग सोपूर्ण. ताचे लागीं करूंक जातालें तितलेंय ताणें मनशा कुळा खातीर केलें आनी आपल्या मोगाची गोवाय खुर्सार मरून दाखयली. मोगाचें जिवीत जिवंक एक व्हड आव्हान. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजून आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो करूंक वावुरया.